भारतात 12,781 नवे कोरोना दुयेंती नोंद जाल्यात। कोविडाक लागून 18 जाणांक मरण आयला। केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान जाहीर केला। देशातल्या कांय वाठारांनी आनीक एक कोरोनाचे ल्हार येवपाचे भय निर्माण जाला। गोंयांतय फाटल्या सप्तकात कोविडाचे दुयेंती वाडल्यात। आयतारा 78 दुयेंतींची नोंद जाल्या। गोंयांतल्या कोविड केशींचो नियाळ घेवपा खातीर जीएमसीचे डीन आनी डीएचएस संचालक हांचे कडेन जाल्ले चर्चे उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन तांकां केशींचेर सेगीत नजर दवरपाची सुचोवणी दिल्या। गोंयांत केसी वाडिल्ल्यान गोंयकारांक सादूर रावचे असो उलो मारला। घरांतल्यान भायर सरतना मास्क घालचें तेच बरोबर कोविडाचे नेम पाळचे अशें सांगलां। गोंयांत 24 वरांत 78 नवे दुयेंती, 98.15% बरे जाले। 815 जाणांचे अहवाल तपासल्यात। 740 सक्रिय दुयेंती। भारतात आयतारा 12,899 नवे कोरोना केशी सापडले, जाल्यार सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो वाडून 72,474 जालो, अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान आयतारा जाहीर केल्ले अधिकृत आंकडेवारी प्रमाण दिसून आयला। काल सावन जरी कोविड-19 दुयेंतींनी मातसो उणाव दिसून आयलो तरी दिसपट्टे कोविड केशी वाडिल्ल्यो पळोवपाक मेळ्ळ्या। संभाव्य चवथ्या ल्हार टाळपा खातीर राज्य सरकारां जतनाय घेतात। देखीक कोरोना दुयेंतींनी वाड जाल्ल्यान दिल्लीन खंयचो नवो व्हेरियंट सोदून काडपा खातीर नमुन्यांचे जिनोम वाडयल्यात अशी माहिती शेनवारा आईन दिली। फाटल्या 7 दिसांत भारतात 79,372 दुयेंती। 20 जून दिसा पुराय भारतात सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 4,226 वाडल्या, जाल्यार 19 जूनाक 4,366 दुयेंती मेळ्ळे। दिसपट्टे 8,537 दुयेंती बरे जाले। भारतात बरे जावपाचें प्रमाण 98.61%, मरण येवपाचें प्रमाण 1.21%। भारतात 12,781 नव्यो केशी, 18 जाणांक मरणां जाल्यार 8,537 बरे जाल्यात। महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आनी आंध्र प्रदेश ही चड दुयेंती आशिल्लीं 5 राज्यां। महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, दिल्ली ह्या 5 राज्यांत चड मरणां। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365।